आउट ऑफ कॉशन म्हणून तुम्ही कितें सांगूंक सोदतली? मोबायलाचें जर एडिक्शन प्रिव्हेंशन करपाक जाय जाल्यार दॅट इज द बेस्ट थिंग. करेक्ट. देर इज नथींग बेटर दॅन प्रिव्हेंशन. सो प्रिव्हेंशन दोन भशेन जावपाक शकता. एक जसो गव्हर्मेंटान अल्कोहोलाक केला तशें, म्हणजे आमी सोऱ्याची लिमीट दवरतात, एज लिमीट. तशीच जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर भुरगीं जेन्ना आपल्यालो अकाउंट करता, इंस्टाग्राम किंवा नवे आनी फेसबूक, सो ताजेर जेन्ना लेवल एज लिमीट दवरता ती रिस्ट्रिक्शन्स आनी रेग्युलेशन सारकी आसपाक जाय. आतां भायल्या देशांनी खुबश्या सोशल मिडियांकच तांणी गव्हर्मेंटान एनफोर्स केला की तुमी हे चॅक करपाक जाय. जर समज भुरगीं इल्लिगली करता, ल्हान वयाची भुरगीं जर अकाउंट करता जाल्यार तांचेर एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जे कंटेंट येता, म्हणजे कितें येता, भुरगीं आमचे कितें पळयता, जशें वायलन्स पळयता, एग्रेशन पळयता, कोण खंयच्यान सकयल पडटा, मरता, रगत हें पळयता, जाल्यार तो भुरगो तातूंतल्यान कितें जातलो फुडें. सो ताजी जबाबदारी आतां ते सोशल मिडियाचेर दितात. आय सी. सो दीस इज गव्हर्मेंट पार्ट. पर्सनली म्हाका दिसता की आमी मोबायल म्हळ्यार कितें हें समजूकूच जाय. इंटरनेट इज अ हायवे. बरोबर. आमी जर ताका हायवे म्हणटा जाल्यार फाल्यां हांव म्हज्या भुरग्याक स्कूटर चलोवपाक दिता हायवेचेर, ताका अमकी एज लिमीट दवरता. बरोबर. ताका हांव सोरो पिवपाक अमकी लिमीट दवरता, जाल्यार मोबायलाक कित्याक न्ही किंवा इंटरनेटाक कित्याक न्ही. कारण ह्या हायवेचेर जे अपघात जावंक शकता ते आमकां दिश्टी पडटात. करेक्ट. कित्याक भुरगो जर खंयच्याय वेगळ्या सायटीचेर पावलो, करेक्ट. आतां पोर्नोग्राफीच न्हय तर सायबर क्रायम, सायबर बुलिंग, सेक्स्टिंग अशे तरेचे कितलेशेच ट्रॅप्स आसा जे आमच्या भुरग्यांक थंय खबरच ना. सो आमी कितें करूं शकता? सो एज अ पेरंट पयलीं म्हळ्यार तांचो टायम रेग्युलेट करचो आनी स्वताचोय टायम रेग्युलेट करचो. बी अ मॉडेल. बरोबर. आमी जर भुरग्यांक सांगता की तूं वरभर मोबायल पळय आनी आमी जर 4 वरां घेवन बसता जाल्यार तें सारकें न्ही. कारण भुरगो देखींतल्यान शिकता. दुसरें, मोबायल नासतना थोड्यो गजाली करूं शकता काय? पयलीं आमी कितलीशीच अंताक्षरी खेळटालीं, बसून नांवां पळयतालीं, आश्टोदिश्टो खेळटालीं. पण आतां ते सगळे खेळ गेले. आतां भुरगीं म्हणटा हांव कितें करूं मोबायला शिवाय. सो ते आमकां टॅक फ्री टायम, टॅक फ्री एक्टिविटीज, स्पेशली जेवणाचो टायम जेन्ना आमी सगळीं बसून उलोवपाक शकता तेन्ना दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. थर्ड, मोबायलाक केन्नाच बेडरुमान व्हरनाकात. आमचो डॉक्टर हरीश शेट्टी म्हणटा की मोबायलाक हॉलान न्हिदोवचो आनी आमी जर 10 न्हिदता जाल्यार ताका 8:30 मेरेनूच न्हिदोवचो. सो तशें जालें जाल्यार आमचो जो न्हिदेचो पॅटर्न आसा तो डिस्टर्ब जावपाक पावना. चवथी गजाल म्हळ्यार भुरगीं कितें पळयतात हाजेर पेरंट्सांचोय थोडो हें आसपाक जाय आनी आमी कितें पळयतात तेंय बी. म्हणजे आमी स्वता कितें पळयता काय, तशें भुरगीं आमची कितें पळयता काय हांचेर कितें तरी लक्ष आसूंकूच जाय आनी आमी ती वस्त शिकूंकूच जाय. तो मोबायल नवो किंवा म्हाका कळना, म्हज्या परस ताका बरो कळटा, ह्यो गोश्टी चलच्यो ना. देर इज डिजिटल डिटॉक्स. डिजिटल डिटॉक्स म्हणजे इवन जी काम करता IT कंपनीन ती सुद्धा करू शकता की एक आठवड्यातलो एक दीस हांव ऑनलायन वचचें ना. यू कॅन पुट इट इन युअर मेल्स, यू कॅन पुट इट ऑन युअर व्हॉट्सएप की हांव बाबा एक दीस आयतारा हांव ऑनलायन आसचें ना, मीट मी ऑफलायन, म्हाका येवन मेळात. किंवा थोडीं जाणां आठवडोभर फूल घेतात, खंयचो म्हयन्यांतलो एक आठवडो घेतात, तशें करूं येता. देर आर सर्टन एप्स जे तुमकां दाखयता की तुमचो जो मोबायल टायम आसा तो कित्यान वता. गेमान वता काय इन्फॉर्मेशन वाचपाक वता काय व्हिडिओ पळोवपाक वता, कित्यान वता. सो थोडे एप्स आसा जांचें नांव डिटॉक्स म्हणून आसा, फॉरेस्ट म्हणून आसा, फोकस मी म्हणून आसा, ऑफ द ग्रीड म्हणून आसा. सो हे जे एप्स आसा ते तुमकां रेग्युलेट करपाक मदत करूं शकता. तशें सेल्फ केअर म्हणजे आमची स्वताची काळजी आमी घेवपाक जाय. आमची न्हीद, आमचो एक्सरसायज, कारण मोबायलान आतां ओबेसिटी खूब वाडल्या, लबलबीतपणा वाडटा. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आमी आमची स्वताची केअर, व्यायाम करपाचो, जेवण सारकें जेवपाचें, ही केअर आमी आमची घेवकूच जाय. आनी म्हाका दिसता की आमी जर इतलें करूंक पावलीं जाल्यार सुद्दां खुबश्यो आमी मजल मारली अशें म्हणूं येता.